आमी खुशालकाय आखीच गोंयची आमचे रेंदेर भाव तांची फामिल्यो तांची भुरगीं ह्या पवित्र सुवातेर हाजीर जाल्यात देवाक दिनवास आयज आमचे मदें खरेपणी कितले रेंदेर आसात ते हांव नकळो आमी सोडून दिला दुसरोय वावर काम आमी आमच्या हातान घेतला पूण तरी आसतना आमी हाजीर ह्या सुवातेर गुडास करूंक ह्या आमच्या वावराचो आमच्या फामिलीच्या कुटुंबाच्या ह्या वावराचो आमच्या बापायचो आमच्या पायच्या वावराचो गुडास करूंक कित्याक बारीक नदर मारीत जाल्यार सगळे वावरा धन्या मदें सगळ्या तराचे खोस दूख आमी जे काडटात आमी घाव वारून पोट भोगतात तातूंत सगळ्या मदें बारीक नदर मारल्यार हो रेंद्राचो वावर दुसरेच तरेचो हे आमचे भाव जो आमचे अजून आसात ते रेंद्र भाव आमचे व्हरून गेले ते हे माडाक गळो मारून त्या माडाचेर वयर चडोन आपल्या हातांनी दोदनी आनीक ती काती धरून ती सूर काडूंक परत देवंक थोडे घोडे 40 थोडे 60 माड दिसाक चोडटाले चिंतूंक गेल्यार जायते एके भाशेन भिरांत येता आमकां आयज घोडेक मेशनां आसतली त्या माडाचेर वयर चडोवंक पूण आमी रेंदेर भाव कशें चोडले आनी तातूंतल्यान आपल्या घोराब्याचें पोट भरले भुरग्यांक वाडयले आयज त्या भुरग्यांक घोडेक तांणी व्हडल्या संवसारांत तरातरा जाग्यांनी घोडेक पावयले गुडास करूंक गरजेचो आनी आमच्या आवय बापायक तांकां उपकारी जावंक चड गरजेचो आयज आमी घोडेक ह्या धंद्यात आसूं वा नासूं एकूतर हांवें म्हणलें सुरवातेक रेंद्राचो वावर सोरो काडपाचो वावर आमच्या गोंयच्या संस्कृत तो आसा आमच्या कल्चरान तो आसा ताका लागून हें एक युनीक काम एक वेगळेंच काम ज्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचो वावर पळयलो अनुभवला तांचे खोस तांचे दूख ते आयल्यात थोडे घोडेक येवंक ना जायत म्हणटूच देवाक आमी दिनवासुया तांचे वरवीं आयज आमी कितें तरी आसा आनी गोंयची संस्कृत आमी सांबाळली आयचे देवाचे उतर आमी नियाळटना मोगाच्या बाबडीन पयल्या वाचपांत सावलू आनीक दाऊद राजा बरे आसले आदी मागीर जलसी जाली आनी सावलू दाऊद्याक मारूंक सोदतालो एकामेकाक भिवोन ते पळोवन रावताले आनी दाऊदाच्या हातान सावलू पडलो आनी ताका मारूंक ताका संदी मेवली दाऊदान म्हणलें ना देवान मागलोलो तो ताका मातशी ना ताचो जीव ताणें त्या रातीक वाटायलो आयचो जबाब आमी आयकला तातूंत आमकां दाखयला देव कितलो खोणवाळाव ताची खोणवाळाय काकलूत देवाचें बरेपण आमच्यांनी तें मेजूंक जावचें ना शिव वर्तमानांत तीच वस्त तुका दुखयतल्यांक तुका वायट कोत्तल्यांक तुज्या दुस्मानाक तूं बरो कर माग तांचे पासून ही देवाची काकलुतीचे हे रूप देवाच्या काकलुतीचे सैम मोगाचे बोगसण्याचे सैम आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता जसो बाप काकलुचार तशी तुमी जायात सगळ्या भितर व्हडली शिकोवण आनी चड कठीण शिकोवण आमच्या जिवितांत पाळूंक अवघड आमकां जातली ती शिकोवण जावन आसा आयच्या शिव वर्तमानांतली तुज्या दुस्मानाचो मोग कर सोंपें न्हय हें इतलें सोंपें न्हय तुज्या दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां एके भाशेन देव सैमाची गरज आमकां
देव सोयमाची देवाच्या रुपाची गरज. तुज्या दुस्मानाक बरो करूंक मागोंक भोगसण दिवंक इतलें सोंपें न्हय तें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूची पाटलावदारां, डिसायपल्स ऑफ जेजूस, ताची खरी पाटलावदारां जाल्यार आमकां देवा भाशेन काकलुचार आनी दोयाळ मोगाळ जावं त्या जेजून आमकां जितली कृपा जाय देवा भाशेन जावंक जितली कृपा जाय तितली कृपा देवान आमकां दिलोली आसा. ताकाच लागून मागीर पावलो म्हणटालो, आमी जेजू भाशेन दर एक दिसाक वाडत वचोंक जाय. दॅट वी नीड टू ग्रो इन क्रायस्ट. जेजू भाशेन आमी जावंक जाय. म्हणजे देवाची भुरगीं, जेजू देवाचो पूत जाल्यार आमी जेजू भाशेन जावंक जाय. देवाची भुरगीं केन्ना? जेन्ना आमी जेजू भाशेन दोयाळ, काकलुचार, एकामेकाक भोगसण दिवन तेन्नाच आमच्यांनी देवा भाशेन जावंक जाता. आनी तेच भाशेन जावनूच आमच्यांनी स्वर्गार पावूंक जाता. ह्या संवसारांत आमी कोत्तांव कितें? संवसारांत आमचें लक्ष कितें? वय आमच्यो फामिल्यो आमी वाडोवंक जाय, भुरग्याचें पोट भरूंक जाय, शिकोण आनी उरलेल्यो सगल्यो वस्तू आमच्या भुरग्यांक दिवंक जाय. ताचोरूच आमचें लक्ष सोंपना. आमचें लक्ष आसा स्वर्गराज्यांत पावोवंक. आनीक देवाचें उतर सांगता, स्वर्गराज्यान आमी पावचे नात, देवाक आमी पळयचे नात जरी तर आमी देवा भाशेन पवित्र ना जाल्यार. आनी हें पवित्र जावपाचें देणें आमकां सगल्यांक आसा. कित्याक आमी सगल्यांनी जेजूचो बाप्तिस्म घेतला. आनी त्या बाप्तिस्मांतल्यान आमकां देवाच्या भुरग्यांचे देणें फावो जाले. त्या बाप्तिस्मांतल्यान क्रिस्मा वरवीं आमकां मेवला पवित्र आत्मो. आनी हो आत्मो देवाचो, हो आत्मो देवाचो आनी देवाच्या सोयमाचो. म्हणजे देव मोग ह्या देवाच्या सोयमाचो आत्मो आमच्या जण एकल्याच्या काळजांनी तो रावता. जाल्यार देवाचो मोग आमच्या भितर आसा. हे संवसाराचे सोयम ताचेर झुजोन आनी तें सोंपोवंक आनी सुर्गीचें सोयम घेवंक दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो आमकां उगडास कोत्ता. आदांव ह्या संवसाराच्या सोयमाचो जाल्यार जेजू दुसरो आदांव सुर्गीच्या सोयमाचो. आमकां आदांवच्या कडच्यान जरी तर हे पातकाचे सोयम भितर सरला, जेजू वरवीं हे पातकाचे सोयम नाटक जाला. म्हणटूच मोगाच्या बाबडीनू आमच्यांनी देवाच्या भुरग्याचें जिवीत जिवंक जायत जाता. पयले सुवातेर पवित्र आत्मो आमचे लागीं आसा. तो देवाचो गूण, देवाची शक्ती, देवाचे सोयम आमच्या काळजांनी आसा. तेच बरोबर देवान आमकां दिल्यात हे संस्कार. ह्या संस्कारांतल्यान देव आमकां आपली कृपा दीत रावता आनी कृपेन आमकां भरीत रावता. आनी खेरीत भाशेन व्हडल्यांतलो व्हडलो संस्कार पवित्र मिसाचें बलिदान. तातूंत आमी खाताव जेजू. आमी जेजू खाताव. देवाचो पूत मनीस जालो आनी हो देवाचो पूत मनीस जालो. ताणें आपलेंच मांस रगत आमचें जेवण केलां. आपलें मांस रगत आमचें जेवण. कित्याक? ताकाच खावून आनी पिवून ताचे भाशेन जावन सुर्गीच्या राज्यांत पावूंक. त्या बऱ्यासात आमचे लागीं देवाचें उतर, सगळे संस्कार. म्हणटूच आयचो शुभ वर्तमान जो आमकां उगडास कोत्ता, देवाचे सोयम स्तोत्रांत आमकां मेवला. तो काकलुचार, तो दोयाळ, तो खंय आमची पातकां इतलो पयस उडयतलो, आमच्या पातकाचो उगडास पासून तो दवरचो ना जाल्यार आमी एकामेकाक भोगसून, एकामेका सवेन दोयाळ जावन, एकामेकाच मोग करून देवा भाशेन आमी जावंक शकता. म्हणटूच मोगाच्या बाबडीनो, ही कठीण शिकोवण जेजूची, पूण आमच्यांनी ती जिवंक जाता जरी तर तूं देवाच्या नदरेन चिंताय जाल्यार. जरी तर तूं जाणा म्हज्या ह्या संवसारांतली यात्रा संवसारांत रावूंक न्हय, स्वर्गार पावूंक,
स्वर्गार देवाक रूप रूप पळोवंक थंयसर ताका सासणाक बगूंक जाल्यार ह्या संवसारांत आमी शिकयल्ली आयच्या दिसाची शिकवण जसो देव काकलुचार आमी काकलुचार एकामेका सोबेन जावया. आमचे लागीं घडटली हें जिवीत जियोवपाक एकूच वस्त जाय आमचें समर्पण देवाच्या हातांत आनी देवा लागीं मागोवंक हे आमचे सैम पयस करून जेजूचे सैम आमचे भितर घालूंक आनी येता जेजूचे सैम आमचे भितर दर एक मिसाच्या बलिदानान क्रीद भाशेन कुमन्यांत आमी जेजूक घेता देवाक आमी खाता देवा भाशेन आमी जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा क्रीद भाशेन उगडास आमी कोत्ता हे आमच्या समुदायाचो हे आमच्या कम्युनिटीचो आमच्या पुर्वजांनी आमकां राखले सांबाळले ह्या धोंड्यांतल्यान ह्या वावरांतल्यान किरीत भाशेन दिनवासता पवित्रीत्वेक आनी अजून पासून आसात ते आमचे भाव तांकां देवाची कृपा शक्ती बळ भलायकी आनी राखूं असलो वावर करूं आनी आमची गोंयची संस्कृताय वाडोवंक तुमचेर सगल्यांचेर देवाचे भरपूर आशिर्वाद जाणवायची मोगाची काकलुतीची आमी सगळीं जावन देवाचो मोग देवाचे उतर परगटूया.